जुवांवाचें शुभ वर्तमान। आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या आत्म्या वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवेन सांबाळ। तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांच्यो तुज्या नांवीन हांव सांबाळ करतलों। हांवें तांकां राखलें आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसणटोण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना। पूण आतां हांव तुजे सोरशी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सोपुनायेन मेळचे पासत अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता। हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता। तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्टाच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता। जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय। स्वता विशीं तांकां संस्कारलोले कर। तुजें उतर सोत। जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता। देवाचें उतर हें।